augmented the infrastructure which we are having for disaster management and also with the police department. So we have purchased 2 pickup vehicles for the mining affected areas of Sangay, Tharbandora, Keppe and Kankon. Also for Ponda. Also we have purchased 2 hearse vans for the police department for shifting of dead bodies in that region. Similarly, we have purchased some vehicles for disaster management authority and police department exclusively for the use of mining affected area. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या वतीन ताजो वेवस्थीत यूज करता आसतना डिफरंट व्हेहिकल फॉर द डिफरंट पर्पज आज आमचे कलेक्टर साउथ हांच्या चेअरमॅनशिपाच्या सकयल जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड डिस्ट्रीब्यूट जाता त्यो जवळपास हाव मेनी व्हेहिकल्स आर देयर ऑल टुगेदर 8 हॅलो हॅलो 6 vehicles and 2 horse vans. 8 व्हेहिकल्स आज डिस्ट्रीब्युशन करपाक हांगासर आसा. म्हजे वांगडा आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, कलेक्टर साउथ एग्ना, SP साउथ आनी रेस्ट ऑल कलेक्टर साउथाचो सगळो स्टाफ एप्रॉक्सिमेटली 1,20,00,000 रुपीज स्पेंड करून 8 व्हेहिकल्सचे डिस्ट्रीब्युशन आमी हांगा करता. मायनींग भागांतल्या एरिया खातीर जावं ते पुलीस, जावं ते हॉर्स वॅन किंवा जावं ते गार्बेज कलेक्शन ह्या सगळ्या व्हेहिकलांचो उपयोग ह्या सगळ्या खातीर जातलो. आमी पळयता की खूब स्ट्रीमलायन करता आसतना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड खूब बऱ्या कामाक म्हणजे स्कूल बसीज आसतल्यो, हॉर्स वॅन आसतल्यो, गार्बेज कलेक्शन आसतल्यो, पुलीस व्हेहिकल आसतल्यो ह्या सगळ्या खातीर आमी दिता. आज म्हाकाय खूब खोस भोगता. म्हज्या हस्ते विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम ह्या 8 व्हेहिकलांचें आज हांगासर लोकार्पण जालें आनी ते सांगे आसतले, फोंडे आसतले, धारबांदोडा आसतले, ह्या सगळ्या केप्यां ह्या सगळ्या मायनींग भागांतल्या लोकां खातीर आमी सावथ गोवा कलेक्टराच्या अंडर ह्यो व्हेहिकल सगळ्यो दिता. तांच्यांनी तेजो खूब बरो उपयोग करचो. येता त्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो उपयोग आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्यो व्हेहिकल्स घेवपाक आसतले किंवा बाकीच्या हाच्या खातीर आसतले आमी करतले. इवन दो द पर्मनंट डिस्ट्रिक्ट फंड्स, पर्मनंट मिनरल फंड्स जो ऑलरेडी डेपॉझीट आसा, आमची तर सुप्रीम कोर्टा कडेन रिक्वेस्ट आसा की मायनींग भागांतल्या लोकांक तोय फंड युटिलायज करून दिवचो जेणे करून मायनींग भागांतल्या लोकांक रिलीफ वेरियस पद्दतीन मेळपाक जाय. ताच्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा. तेंय बी काम जाता तितके बेगीन जातलें हाजी हांव खात्री बाळगिता. वन्स अगेन म्हणजे हांव सावथ गोवा कलेक्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता की तिणे एक्सपर्टायट करून हें काम फास्ट ट्रॅक केलें त्या बद्दल. आनी सगळ्या ह्यो व्हेहिकल्स म्हाका मायनींग भागांतल्या लोकांक दिता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. देव बरें. आनी स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्याच वतीन आमी आज 3 दिव्यांग लोकां खातीर ज्यो स्कुटर्स दिवपाच्यो आसल्यो त्योय बी आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान आमी आयडेंटिफायड करून बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली, तांकां आयडेंटिफाय केले, ताचे सगळे फॉर्म भरले, कलेक्टरा कडेन सगळे पर्सनली सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान फॉलोअप केले आनी आतां त्या तिगाय जाणांक आमी व्हेहिकल्स दिता. त्या ती बाब सुभाष फळदेसाय आनी तेजी एंटायर टीम ऑफ द सोशल वेलफेअर हांकांय बी हांव खूब खूब कॉंग्रेच्युलेट करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.